रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपांचे कुशीकुजुल्ले वाहतूक पुलीस नेमांच्या अंमलबजावणीच्या कामांत बिझी आसात। रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपांचेर कसलीच ठोस उपाय येवजण जाताना दिश्टी पडना। देखून सरकार आनी वाहतूक खातें रस्ते अपघातांचेर गंभीर आशिल्ल्याचें दिसून येना। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। रस्ते अपघात दिसान दीस वाढत आसात। अपघात नियंत्रणात हाडपाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। वाहतूक पुलीस येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करपाक बिझी आसात। अपघात जावपी सुवातांचेर उपाय येवजण करपा कडेन ना सरकाराचें लक्ष आसा ना पुलिशेचें। अशा वेळार रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप तरी कोणे असो प्रश्न उप्रासला। We have enough alcometers. How many alcometers? That figure I'll give you. I'm not sharing it with me. But in North District, I think we got about 8 to 10 or more than that. There is enough alcometers with us, and cases are being booked as and when we are noticed. See, we will not know who is drunk unless until we check like this. Now, if I check this guy, normally you know if he's drunk or not drunk because he can ride his vehicle, he can balance himself. So I don't think we require 100 alcometers to book cases. Minimally, we can understand one leg test is there, which US is using. We can work on that and trace those people. येरादारीचे नेम मोडप्यां आड पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या। रस्त्यांचेर जावपी अपघात हे नेम मोडिल्ल्यानूच जातात, कारण फाटल्या वर्साच्या तुळेन अपघाताचें प्रमाण अंदू 20% चड आसा। देखून येरादारी खात्यान रस्तो सुरक्षेचेर भर दिवपाचें थारायलां आनी ही मोहीम गांवगिऱ्या वाठारांनी तशेंच शारांनी चालूच उरतली अशें पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन सांगतात। What we have noticed is people are riding the bike with helmet in the hand or helmet in the vehicle, and when they see traffic police or police officer, they wear the helmet. Why they are doing that? They are wearing the helmet for the traffic police, but people have to understand they are wearing helmet for themselves. Helmets save lives, so everybody should wear helmets. And as far as seat belts are concerned, seat belt protects the car drivers from accidents. So we are actually sending this message again. रस्ते अपघातांचे हॉटस्पॉट सोदून तांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करची, तशेंच अशीर रस्त्यांची रुंदी वाडोवपाचेर मात कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ल्याचें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन सांगता। पळयात रस्ते अपघातांविशीं खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचे गाराणे। 40 लोक मरप 2 म्हयन्यां भितर आनी 404 एक्सिडेंट हें दूख भोगता आयकपाक आनी वाचपाक। हांव मागता सरकारा कडेन 2 वस्तू। एक, जे हुई पॉयंट आसात एक्सिडेंट प्रोन ते इमिजिएटली फायंड आवट करून कितेंय तरी करपाक जाय। दुसरें, हे आमचे रस्ते जे आसात, रस्ते एक कडेन बरे आसात, थिंग लोक फास्ट वचून एक्सिडेंट करतात, आनी एक कडेन रस्ते काबार जाल्ले आसात, ते फोन डायवर्ट करपाक करतासतना थिंग एक्सिडेंट जाता। तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन भोव करून आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मंत्री हे सगळे जे एक्सिडेंट प्रोन आनी बारीक रस्ते जे